ते दिसा फर्स्ट एलिगेशन की भितर घुसता केमिस्ट्रीचे लॅबान घुसता आनी भुरग्यांक डिस्टर्ब करता घोशणाबाजी करता. हाऊ डू यू डिफेंड युअर स्टँड? हे करप कितलें बरें आशिल्लें? सर आमी जेन्ना हे सगळो पॉयंट आमी फुडें घेतलो त्याच्या पयलीं आमी खुबशी नोटिसीस दिल्ली, रिक्वेस्ट केलेली की आमचे जे भुरग्यांच्या फेवरान मांग आसा ती पूर्ण करची. कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन तितून दखल घालपाची आनी ती आमची पूर्ण करून घेवंक जाय तेंच्यांनी. सो ही आमची पयली मांग आसली. आमी पयलीं सुद्दां लेटर दिल्ले, 3-4 फावटी वचून तांकां लेटर दिल्ले, समजयलेलें तांकां की आमचें हें कर. आनी जेन्ना आमी लास्ट लेटर दिल्लें तांकां तेन्ना आमी सांगलेलें की 10 दिसाच्या भितून जायना जाल्यार प्रोटेस्ट जावपी भुरग्यांचो राग आसा हांगा ह्या कॉलेजीन की तुमी भुरग्यांचें आयकना, प्रिंसिपल भुरग्यांक मेळना. आनी तें तांकां खबर आसून त्या दिसा आमी पिसफूल प्रोटेस्ट केला. त्या दिसा सुद्दां पिसफूल घोशणा दिल्यो तुमी खंय? सर भारत माता की जय, वंदे मातरम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचो स्पश्ट म्हणणें आहा दर एक कॉलेजीन जावपाकूच जाय. आनी हे कॉलेजीन जायना सर भारत माता की जय, वंदे मातरम जाल्यार आनीक खंय जातलें सर. सो ना पूण अकस्मात उठून भारत माता की जय आनी वंदे मातरम आमचे जेन्ना हे आसले तेन्ना म्हणजे आमची जेन्ना हेच आसता, आमची मागणी आसता आनी ती पूर्ण जायना तर खंय आमी डेमोक्रेटीक वेन आमी जेन्ना तो प्रोटेस्ट केल्लो तेन्ना आमी भारत माता की जय, वंदे मातरम हे म्हणूनच आमी म्हणजे आमची कितें आसा ते लोकां मेरेन पावयता सर. सो तेज्या खातीर. सो तो पिसफूल म्हणटा तूं? हय पिसफूल प्रोटेस्ट आसलो. आमी पयली मागणी केली की आमकां प्रिंसिपला कडेन मेळो न्ही, आमकां एक डेट दी, ह्या तारखेक इंडक्शन जातलें आनी आमी वयता. हे आमी तांकांय सांगलें, PI सर येयल्ले तांकां सुद्दां सांगलें, मामलेदार मॅडम येयल्ली तेन्ना तांकांय सांगलें की हे आमचे एक डेट दिया, आमी तेन्नाच घरा वयता. 11:30 म्हटल्यार आमी घरा वयता. मात तेंच्यांनी आमकां डेट दिवंक ना, प्रिंसिपल मेळोंक येवंक ना म्हणून आमकां फुडले स्टेप्स घेवचे पडले. तुम्ही पळयतात गोवा न्यूज.